मिथिल, आज तुमचेर सांग्यार घरान सोडून तुमचेर एसॉल्ट जालो म्हणून तुमी अशी कंप्लेन केल्या, जाल्यार कितें स्टोरी खंयच्यान स्टार्ट जाता आनी हे लोक कोण रायवलरी तुमची कितें म्हणून ही स्टोरी लास्ट इयरसान स्टार्ट जाता. लास्ट इयर जी मायनींग रेड पडली इलेक्शना टायमार तेन्नासान ही रायवलरी जी चालू जाला ती आज पर्यंत चालू आसा. आनी लास्ट इयर SP ऑफिसान सुनीता सावंत SP आसली तेन्ना कंप्लेन केल्ली मिनिस्टराचेर की आजुनूय तेमी एक्शन कांय घेतना. तेणें म्हाका धमकी दिल्ली कितें जिस्त मारता ते आजुनूय तेजेर आजून कांय हें जालें ना, एक्शन जालें ना. तशें जाता तें परत लास्ट 1-2 म्हयने पयलीं परत म्हाजेर ती परत अरेस्ट केली म्हाका. आनी परत ती तोंडा वाद जालो मिनिस्टरांनी म्हाजे मदीं. तें जालें, सगळें जालें. आतां 2 म्हयने घराडेन आसलो. फॅक्ट म्हळ्यार 2 म्हयने, 1 म्हयनो सा घराडेन आसलो, 1 म्हयनो तरी खंय फातर तशें 1 म्हयनो घराडेन आसलो. कोणी तरी कितें म्हाजे नांवान कंप्लेन केली मामलेदाराक. अरे मामलेदाराक कंप्लेन करपा हांव घरांतल्यान भायर सरलो ना 1 म्हयनो. म्हाजे फुड्यान गाडी ना हांव बसींतल्यान सुद्दां भायर सरलो ना. खंयच्यान कोणी कंप्लेन केली आनी म्हाका घराडेन येवन विचारताय तुज्या नांवान कंप्लेन जाल्या. म्हळ्यार तुमी खंयच्यान तरी खंयची पोत लावन म्हाका पब्लिसिटी लागून हें करता आसतालो ना. हेका पब्लिसिटी जाय आसतालो ना. हे चिरी मिरी हे सरपंच बीन आय पळय, हेंका पब्लिसिटी जाय म्हाज्या एक्सपेन्साचेर. अरे मामलेदारा थंय CCTV कॅमेरा चॅक करा. हांव गेल्लो समज कंप्लेन दिल्ली जाल्यार चॅक करा. 27 तारखेर हांव समज थंय गेल्लो जाल्यार चॅक करा. हांवें मामलेदारा वचोन मामलेदारा फुडें वचोन पयर बसीन वचोन हांवें ती कंप्लेन कॉपी घेतली आनी हांवें तेंका सांगलें कंप्लेन हांवें केली ना म्हणून. मागीर ती सिग्नेचर मागीर सुद्दां न्हू. आनी तेंगे नांव कोण भावेश सतरकर हें तें म्हाका नांवां खबर ना तुमगेली. म्हाका नांवां खबर ना तुमगेली. हांवें कंप्लेन केली. म्हाका मागीर नांव कळ्ळें हेगे नांव कितें काय म्हणून. म्हाका कसली गरज आसली हें करपाक हेंकां. पळय म्हाका कोणाक फुकट पब्लिसिटी दिवपाक हांवें येयलें ना. आनी म्हाका परत धमकी दिली तेणी. म्हाका प्रोटेक्शन जाय आतां. फाल्यां कितें जाता मागीर फ्युचर आसा बरें जावपा आसा. हेंच्या चिरी मिऱ्यान फुडें म्हाका हें करून घेवपा नाका. ओके, आज जी केस जाली ती कितें म्हणून जालें, एक्चुअल कितें जालें, कितल्यांक ही घटना घडली? ही घटना 11 सुमार जाल्ली. पूण आतां कितले टायम जाता 7 दिसता, 8 वरां जालीं आजुनूय तेजे FIR जालो ना. म्हळ्यार खंय तरी एक प्रेशर लागलो न्हू. आनी मागीर आनी PIया मातशें तरी हें आसा तो म्हाका परत बेश्टो अरेस्ट करता. तेका हें कितें 2 उतर म्हणल्यार तोय राग काडटा आसतो तो. अरे हांव कित्याक उलोवपा ना. हांव 2दा म्हाका तो गरजी बारजी जेन्ना हें करता अरेस्ट करता तेन्ना हांव कित्याक उलोवपा ना तेका. तो करप्ट काय की तो इन्वेस्टिगेशन जावन न्ही. मागीर 2 फोन क्रायम ब्रांचा आसाय. 2 फोनार सगळे प्रूफ आसा. कोण करप्ट कोण कितें हांव कितें तो सगळें त्या फोना आसा. मागीर एसॉल्ट करपाक जे लोक आयिल्ले म्हणटा तांकां तुमी वळखता? हांव तांकां वळखता. ते कार्यकर्ते कोण तरी एक मनशाले मिनिस्टरा कार्यकर्ते. आनी तितून म्हाका वळख ते इन्वेस्टिगेशन करचें आनी हें करचें जस्टीस दिवचो. बरें, तुमी आतां येदो व्हडलो आरोप मिनिस्टराचेर लायता. तुमचे कडेन कितें पुरावे आहा, प्रूफ आसा? पळय किल्ल पंचायत कोणा अंडर चलता ती आमगे काँग्रेस म्हाजे अंडर काय ना ऑपोजिशना अंडर ना. किल्ल पंचायती सरपंच डेप्युटी सरपंच कोण पॅनल कोणा चलता तें इन्वेस्टिगेशन जावचें. अरे हांकां फुकट जमनी दिल्यो हें दिल्यो तरी आसतना समज तुमगे हें जायना जाल्यार कितें सांगपा तुमकां गव्हर्मेंटाक. मॅटर तुमगेलो कितें तो क्लियर जायना. मातसो मॅटर कितें तो क्लियर करचो. पळय आतां चिरेखणे लॉबी आसा पळय तेंचे थ्रू कुसलान हो हें करपाक सोदता. म्हणजे बिजनेस रायवलरी. बिजनेस रायवलरी तो हें दिता ताका कितें म्हणटा रे तें हें आमगेलें पुश दिता. एक पुश दिता, एक हें करता बिजनेस रायवलरी एंगल लायता. पूण तेजो पॉलिटिकल एंगल आसा. दोनी एंगल आसा तितून. तेंकाय म्हाजे बद्दल राग आसतलो. आस न्ही राग. म्हाकाय तेजे बद्दल राग आसात. अरे राग हें तें आसा पळय तें लिगली हें करताय. कित्याक तें हांगा कितें हें चलना एसॉल्ट करपाचें हें करपाचें. लास्ट थोड्या म्हयन्या पयलीं अमिताचेर अटॅक केल्लो. मागीर आनी उरलें कितें सांग्यार उरलें कितें. समज तुमी ऑपोजिशनाचेर अटॅक करता जाल्यार उरलें कितें. बरें, आतां मॅन पावर समज यूज करपा जाल्यार तुमच्या जिवाक धोका आसा म्हणटा तुमी जिवाक आजुनूय? धोका आसा म्हणून
पुलीस प्रोटेक्शन मागला पुलीस प्रोटेक्शन दिलें म्हणून सांगलें PI कितें सांगता ताणें कितें म्हणलें आपणा पोटान दुखता म्हणून PI सांगता घर वच म्हणून आं तुमकां अजून मेरेन मेडिकलाक सुद्दां व्हेलें ना मेडिकला वयल्लें मेडिकला तेगे हें केलां तेका दुखता म्हणून तेका तुजें हॉस्पिटल व्हरता ओके हां सांगपा पळयना कितें आसा जें करता पळय तें बरें एक सिस्टम आसा त्या प्रमाणे करपा हें सॉल्ट हें तें केलें पळय दोनूय वाटेच्यान येता तें मागीर हें जातलें एक वाटेच्यान वाड जालो प्रतिवार करपा जाय जाल्यार करया केल्लें जाल्यार तुमकां एसपीन कितें सांगलां एक्शन घेता म्हणून सांगलां एसपी सद्या अवेलेबल ना म्हाका एसपीन आमच्या एसपी ऑफिसांतल्यान डिवायएसपी मेळ म्हणून सांगलां पुलीस प्रोटेक्शन लागला ओके तुमी आतां डीएसपीक मेळटली वचून डिवायएसपी मेळटा आमगे घर फाटल्यान माडी आसा त्या माडयेन आमगे काम चलतालें आमकां हांव च्या घेवन गेल्लें 10-15 लोक येयले आनी एकदम त्या भुरग्यांक उडोवपाक लागले आनी म्हाकाय बी हेवटेन तेवटेन हालून म्हाकाय हेवटेन मान उडून हें करून हेवटेन तेवटेन म्हाका खूब भितर दुखापत जाल्या आनी आमकां पुलीस प्रोटेक्शन जाय म्हणून हें केलें FIR केली आजून आमगे FIR जायना सकाळी FIR केली आजून आमकां FIR जालें मेळना तेन्ना आमी कितें हें करपाचें तें सांगपाचें कितें करपाचें वकील साहेब म्हाका फाटीं ते एसॉल्ट सांगल्यार म्हाका मार बसला दोन दाणे मारले